हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. हांव बी बरें आसा. म्हजें नांव अंकिता. वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या चॅनलाचें जेचें नांव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. टायम जाल्लो आसा 10:30. आजून म्हाजो ब्रेकफास्ट जायना आनी पुजा जायना. जस्ट देवाची वाट लायल्या कित्याक ती हें जाल्ली म्हणोन च्या बीन सगळें केल्या. च्या केल्या आनी हळसाण्याच्या तोंडाक केल्या आनी चपाती केल्या. आनी काल म्हाजो पनीरचो जळो पळय सगळो, तितले पनीराचे पीसीस काडून काडून अशे सायडीक दवरलेले. एकदांच कितें खातलें म्हटलें इतलेशे थोडे काडून दवरलेले ते आतां हांव घेवन ब्रेकफास्ट करतलें. पुजा करूंक ना कित्याक आयज मंगळार न्हू. गौतम गणपतीचे अभिशेक करता त्या ओल्ड घरान आनी सोमतीच मागीर हांव पुजा करता. सो तो मंगळाचेच करता म्हणून तेच्या खातीर रावता हांव. सो आतां हांव च्या घेता, दाखयता तुमकां च्यावेक कितें आसा तें. कपडे बी सुकत घालपाक जाय. पावसान ह्या वर्सा इतले विटयले. लोकांचो आतां बिजनस बीन आसा पळय, म्हणजे सगळ्या गोंयकारांचो जो बिजनस आसा पळय, ऑक्टोबरान स्टार्ट जातले म्हणून परमिशन बी सगळें बेगीन दिलेलें गव्हर्मेंटान, बेगीन सिजन स्टार्ट जातलो म्हणून. पण आतां ह्या पावसान इतले विटयले, बिजनस सारको जावंक ना जाल्यार फुडें फुडें कितले हाल जातले ते हांव सांगूं शकना. देवान आतां तरी पावस स्टॉप करपाक जाय. आनी कोण म्हणटा की 29 तारखेर वादळ आनी वारें येवपाचें आसा खंय, तें आनी एक आसा. आयज फुलां बी म्हाजी खूब कमी फुल्ल्या. पावस येयलो न्हू आनी फुलां कमीच फुलता. सो पळयता आतां कशें कितें जाता तें. आनी मागीर हांव आतां च्या घेता, तुमकां दाखयता च्यावेक कितें आहा तें. असो म्हाजो आयचो ब्रेकफास्ट. च्या, पनीर काडचें, टेस्ट करपाक पनीर काडलेलें आनी हळसाण्याची तोंडाक आनी 2 चपाती. आनी एक म्हाका उगडास येयलो गायस, सो तुमच्या वांगडा शेअर करया म्हटलें समजें च्या घेवच्या पयलीं. म्हाका न्हू कमेंट येयला की तूं खंय कोंकणी उलयता. पळय, हांवें कितें सांगलेलें 7 दिसाची चॅलेंज घेतलेलें आनी पळयतलें कितें रिस्पॉन्ड येता तो. रिस्पॉन्ड असो तितलो असो खास असो येवंक ना, पूण सद्या तरी हांव कोंकणीनूच ब्लॉग कंटिन्यू करतलें. कमेंट्सान म्हाका खूब येयल्या. एक आनी म्हाका कितें सांगता की तूं जें कोंकणीन उलयता तें आयकपाक खंय बरें दिसता, आयकत रावंक कशें दिसता खंय, हो एक कमेंट येयलो. आनी एक कमेंट येयल्लो की तूं कोंकणीन उलयता तें पळोवन आमी तुजो चॅनल सबस्क्रायब केलो. आनी अशे 2-3 कमेंट येयला. आतां म्हाका सारकें उगडास ना, बरोवन दवरलेले उगडास उरतले आसले. सो अशें आसलें. सो सद्या तरी हांव कोंकणीन ब्लॉग कंटिन्यू करतलें आनी रोखडोच हांव म्हाजो बिजनस स्टार्ट करतलें. बेसन लाडू तर कंटिन्यू आसा. तूं कोण ऑर्डर दिता जाल्यार हांव करतां. आनी एक म्हाजो स्मॉल बिजनस स्टार्ट करतलें हांव. बिजनसा लायणीन हांव आतां येवपाक सोदतां कित्याक तो बिजनस म्हाका हाय प्रॉफीट जायना, पण प्रॉफीट जालें. सगळें अशें कॅल्कुलेट वचून करपाक गेलें जाल्यार तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार लॉस जाला. प्रॉफीट अशें जावंक ना. सिलिंडरूय म्हाजो काल सोंपलो. ह्या म्हयन्यान म्हाजो 2च म्हयन्यांनी सिलिंडर सोंपलो. सो अशें आसा. तो बिजनस लायनीन येवपाक सोदता. सक्सेस तर म्हाका गावतलो अशें हांव उमीद करता, म्हणजे चिंत्ता अशें. सो नेक्स्ट मंथान म्हाजो बिजनस स्टार्ट जातलो. सो तेच्या खातीर म्हाका कोंकणी लँग्वेजीन ब्लॉग करप हें इम्पॉर्टंट आसा, प्रमोट करपाक म्हाजो बिजनस. सो अशी आसा गजाल. मागीर कंटिन्यू पळयता कशें कितें जाता तें आनी मागीर ऑटोमॅटिकली हिंदीन जाय जाल्यार मागीर हिंदीन करता. आनीकूय म्हाका एकल्यान कमेंट केल्लो की तूं गोवन आसून तुजी हिंदी अशी प्युअर आसा म्हणून आमकां खबर नासलें. सो ते वाटेन अशी पॉझिटिविटी अशी आसलीच आनी कोंकणीन तर आनीकूच पॉझिटिविटी, कित्याक ती म्हाजी मातृभाशा आनी प्रावड आसा हांव कोंकणी उलोवपाक. सो पळयता मागीर कशें कितें जाता तें आनी अपडेट दिता तुमकां. चल आतां ब्रेकफास्ट करता, मेळया मागीर. अशें गुड टायम चालू आसा. बाय दादाचे गर्लफ्रेंडान दाखय. दादाचे गर्लफ्रेंड दाखय. थेरपी दिसता ती बंदी तेजी. हो दादाचे गर्लफ्रेंडान दाखय. गर्लफ्रेंड जा रे. पूरा मसाज पूरा दे. पूरा मसाज. टापटी मसाज, टापटी मसाज. दे पूरा पूरा. हा व्हिडिओ काढता म्हणून आनीक करता. शुगर क्रश गौतम तो झाले हॅपी. तोंड बी गल्ले करता. तुझ्या रात दुखतले हा नको. दादाच्या गर्लफ्रेंड जा. हे पळय दादाच्या गर्लफ्रेंड. ते दादाच्या गर्लफ्रेंड जाल्या उपरांत अशें घट धरता आनी मागीर हें करता, न्हिदता तेचेर. आता टायम जाला 5:30 अजून जावना. 5 सुमार हांव उठलें आनी आतां हांव टमाट्याची चटणी करता.
म्हज्या खातीर इल्लीशी खावपाक भूक कशी लागल्या आनी रुचूय येयल्या. आनी फाटल्यान म्हाजो ब्लॉग चालू आसा. आयज असो अपलोड केल्लो तो आतां पळयता हांव टिवीचेर कितें मिस्टेक बीन जाला जाल्यार अशें पळयता हांव. आनी चटणी करता आनी खाता चपाती. सो आतां हांव तुमच्या वांगडा टोमॅटो चटणी रेसिपी शेअर करता. 2 बरी तांबडी टमाटां घेतला, ती कट केल्या आनी तव्यार घातला आनी 1 मिरसांग स्लीट करून मदीं घातल्या आनी मागीर आतां हांव लसूण आसा पळय ती घालतली आनी ती बरी रोस्ट करून अशी मिक्सराच्या जारान घालून घेवपाक जाय आनी ती ग्रायंड करून घेवपाक जाय. उदक घालपाचें ना, जाय जाल्यार इल्लीशें आमटान घालूं येता कवळें, पूण आनीक कांयच घालपाचें ना. आनी रोस्ट करून न्हू कलर असो काळो येता, पूण कलराचेर वचनाका, डायरेक्ट तुमी रोस्ट करा. मुद्दम करून पळया ही चटणी. गरम असल्या कारणान कॅमेराचेर मातसो धुल्लो येता. हितून हांव इल्लीशें आमटान घालता. सो हितून हांवें आनी इतली आमटान अशी घातल्या आनी हितून उदक घालप ना, डायरेक्ट अशी वांटून घेवपाची. सो वांटून घाल्ले पेस्टीन आनी बारीक करून कांदो घातला, मीठ घातला आनी चाट मसालो घातला. जाय जाल्यार लिंबू घालूं शकता. हांवें आमटान घातलेली सो लिंबू स्कीप केल्लो. हांव एंड करता, पूण आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो फाल्यांच्या ब्लॉगान कंटिन्यू जातलो. गौतम ना घरा, शिरगांवा गेला कित्याक आयज नवो मंगळार न्हू. सो तो आयज थंय गेला आनी दनपारां आयज तो जेवूंक ना. आयज राहुलान टिफिनूच व्हरूंक ना. सो त्यो चपाती हांवें ताका चपातीच खा सांगलें, ताणें मागीर तो जेवूंक ना, कामाक गेलो. येयलो आनी मागीर समोसा आनी पाव हाडलेले तेणें म्हाका आनी ताका. सो आमी ते खाल्ले आनी आतां देवळान गेला. येतल्यान सोमतो जेयतलो. हांवें चटणी केला, शीत केला, मागीर ती उसळ आसा प्लस पापड भाजतले. बायक बीन बरयलें आनी आमी दोगांय बसला आनी आतां टी व्ही पळयता. सो मेळया फाल्यां. कितें करता गो बाय तो? कितें करता? तुजें कितें करता? तुजें कांयच आयकना. अरे देव म्हज्या, आतां कितें करया? हांव काडिना गो बाय मेथी. सो गौतम शिरगांवा गेल्लो नव्या मंगळारा. सो देवी लयराईचें दर्शन तुमी बी घेया. आमी देवी लयराईक खूब मानता आनी तेच्या फाटल्यान एक खूब स्टोरी आहा. तुमच्या वांगडा एक टायम काडून सुशेगाद हांव शेअर करता. ते मेरेन तुमी देवीचें दर्शन घेया. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली. म्हजें नांव अंकिता. वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या चॅनलाचेर, जेचें नांव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. होप तुमी सगळीं बरी आसतली. हांव बी बरी आसा. आनी पावसान न्हू गायज खरेंच विटयलें. सकाळीं आतां इतलो पावस, 2 मशिनां म्हजी लायल्ली तशी आसा, कपडे मात सुकोवंक ना. पुजा बीन सगळें जालां, 11 जाल्या आनी आयज लेट उठलें हांव कित्याक रावल्यान म्हाका कॉल करून सांगलेलें राती की आपल्याक टिफीन नाका, आयज आपूण कामाक वचना. खबर ना तो 4-5 दीस जाले कामाकूच हालीं वचना. म्हाजो मातसो ताळो बसला आनी आयज हांवें ब्रेकफास्टाक केले कालयल्ले फोव, जे उकडे फोव आसता ताका सय आनी गोड नासलें म्हजे कडेन, सो शुगर घातलें. ते गौतमाक खूब आवडटा, सो तेज्या खातीर तें केलां. आनी म्हाका न्हू कालची पोळी एक आसा आनी चटणी आसा, सो म्हाका पोळी आनी चटणी खूब आवडटा, सो हांव तें खातलें. बाय तर अजून उठोंक ना, बायक मागीर पळयता कितें आसा तें. आनी मागीर आयज बुधवार न्हू, सो आयज नुस्त्याचें आसतलें आमगें जेवण. सो बेगीन आतां जेवण करपाक जाय कित्याक गौतम आतां कामाक वयतलो. जेवण बीन सेकेंड हाफाक आयज तो पावस पळय तो दाखयता तुमकां. इतलो व्हडलो पावस येवन गेलो, व्हडली दडाक म्हणटा पळय तशें न्ही. हांगर पळया सगळें उदक भरलां. पुजा बी म्हाजी सगळी जाली, घरांतलें सगळें काम जालें. आतां जस्ट ब्रेकफास्ट घेवपाक जाय. सो हे पळय, हे फोव केला आयज हांवें. खावन हांवें इल्लें पळयलेलें बरें जालां. पळयतलें रिक्वायर्ड गौतम म्हाजें उरता न्हू जाल्यार हांव खातलें कित्याक ताका खूब आवडटा. सो कितली क्वॉन्टिटी खातलो तें म्हाका हिशोबानी कळत ना. सो आतां हांव चाव करता आनी तेच्या उपरांत पोळी खाता, मागीर उरलें जाल्यार फोव खाता. उठलें ती बावली आनी तो हत्ती दोगांय घेवन न्हिदलेलें तें. दाखय गो बाय, हत्ती दाखय. जे मेनूच आसा तशेंच उठलें. गौतम उठलो तेच्या उपरांत ते सोमतेच उठले. आतां टायम जाल्लो असो 6:30 मातशें न्हिदलेलें, मातशें म्हणजे 1 वरभर अशें. केन्ना न्हिदलें तेंच कळना. ब्लॉग अपलोड केलो आनी ब्लॉग पळयता पळयता थंय म्हाका झेम येयली, मागीर न्हिदलें हांव. आनी न्हू गौतमान म्हाका गौतम कामाचो येयला आनी खाटीर न्हिदलो. तो आतां सकाळीं पळय लेट उठलो,
पावसान आनी आतां येयलो आनी आतांय न्हिदलो. आज न्हिदलो म्हणजे बेश्टो खाटीर असो रावता न्ही, झेम अशी सुस्त अशी ताका पडना. आनी मग आतां पावसांतली थंडी कशी पडल्या गर म्हणजे जून जुलयान पडटा ती, आनी तितून बरी झेम येता गर. ताणें एक सरप्रायज हाडला तो दाखयता. तो घेवन आतां हांव मोरजे वयतलें कित्याक म्हाका करपाक कळना. करपाक कळटा पूण भंय दिसता कितें चुकलें बीन जाल्यार. आनी लगीन जावन खूब वर्सांनी अशें दिसलें तें म्हाका. लगीन जावन तर हांवें केन्ना खावंकूच ना. खाला ते फकत पॅकेटांतलो. असो जो नॅचरल जो आसता पळय तो गायचो तो केन्ना खावंक ना. असो दाखयता तुमकां. कपड्यान हो तो सरप्रायज म्हाका गौतमान हाडला. कोण कोण हें कितें तें जाणा तें म्हाका कमेंट करून सांगा. कमेंट करच्या पयलीं हांव तुमकां सांगता कितें तें. हेका आमचे भाशेन पोस म्हणटा, खरवस म्हणटा, थोडीं जाणां दिगबीन म्हणटा. दिगबीन म्हणटा आमच्या थंयसर, पोस म्हणटा आनी खरवस. खरवस आमी जालो न्हू रेडीक आनी खरवस म्हणटा. सो कितलो आसा पळया आनी कितल्या वर्सांनी. भायर सॉलिड पावस पडटा आनी हांव आनी बाय दोगांय बसून आतां आयस्क्रीम घेतात. बायकूय दाखयता तुमकां. हांवें सांगलें न्हू बायक दाखयता म्हणून बेगीन तोंडान घालता. कितें 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 खाल्लें? कोणी हाडली गो तुका? कोणी हाडली? ताणें फिनीश केली गो म्हाजी आयस्क्रीम खावन जाली आनी वॉट पळय पिंक सारकें ऑरेंज ऑरेंज जाला. सो हो जो दीग जो आसा पळय खरवस तो हांवें न्हू लग्ना उपरांत म्हाका दिसता ती पॅकेटांतलोच खाल्ला. केन्ना असो नॅचरल खावंकूच ना. आनी लग्नाक म्हाज्या आतां 4 वर्सां जालीं. असो खूब आसा न्हू तो. आनी हांव एकलें गौतम दुदाचें कांयच खायना. तो लॅक्टोज इनटॉलरन्स आसा आनी बायक दिवपाक म्हाका भंय दिसता. सो आतां हाफ करता, हाफ म्हाका दवरता आनी हाफ मम्मीक व्हरता. आनी ती करतली न्हू आनी हांव ऑलरेडी हांवें केन्ना करूंक ना. सो भंय दिसता कितें मिस्टेक बीन जायत जाल्यार रेसिपी. सो हांव व्हरता आनी तो मम्मीक दिता. आनी पयलीं न्हू हांव लग्ना पयलीं ल्हान आसतना म्हाका मम्मी अशें सांगताली की हांव 1 मंथाचें आसलें पळय तेन्नाच्यान म्हाका गायचें वो म्हशीचें दूद स्टार्ट केलें म्हाज्या आजयेन. आनी न्हू म्हशीचें दूद जें जेन्ना आमी तापयतालीं पळय तिची साय येताली सारकी चपाती कशी अशी वयर येताली. आनी तें आतां आमकां पळोवंक सुद्दां गावना. शिवोलेन तर तें इम्पॉसिबल. मोरजे तर एक टायम चान्स आसा पूण मोरजे सुद्दां आतां म्हशी बीन ना तश्यो. आनी ती आमी दूद हाडटाली पळय ती आमकां अशें पोस बीन अशी दिताली. सो म्हयन्यान 6 म्हयन्यांनी बीन अशें आमकां चान्स गावतालो खावपाक बीन. मागीर आमची मावशी बीन दिताली आमकां विकतो. म्हणजे ती कोणाली घेवन आमकां कित्याक म्हाका म्हाज्या मम्मीक खूब आवडटा सो तिका खबर आसली. आतां तो चान्सूच गावना. सो आतां कितल्या वर्सांनी अशें दिसलो आमकां तो. आतां आमी ट्राय करतले आनी खातले. आतां हांवें रेडी बीन केलें आनी तोंड पळय कशें केलें. पुसलें तरी तें वचना ताका आतां न्हाणून घालचें पडटलें. सो पयलीं नागांतला दोन. सो पयलीं मोरजे वचोन येता. मम्मीक हांवें अर्दो म्हाका काडला. अर्दो म्हणजे अर्द्याकून कमी मातसो काडला. ऑलमोस्ट 800 ml कसो. आनी आतां वयता मम्मीक दिता. आनी नाल्ल म्हाका थोडे कलेक्ट करपाक जाय. आनी मम्मीन 2-3 गोश्टी दिता नाल्लाच्यो त्यो कलेक्ट करपाक जाय. मागीर येता आनी बायक न्हाणयता आनी मागीर रातच्या डिनराची तयारी करता. वाटेक वयताना न्हू आमी सालकारान गेली चाव घेवपाक. म्हाका चाव घेतली. गौतमाक ब्लॅक टी घेतली कित्याक तो लॅक्टोज इनटॉलरंट. तो दुदाचें कांयच खायना. 2 पॅटीसां घेतली आनी बाय खातीर क्रीम रोल घेतलो. सो दाखयता तुमकां. मोरजे पावतात न्हू एका नाल्ला कसो कोंब येयल्लो तो खाल्लो आनी राहुलाचो न्यू प्रोजेक्ट पळोवपाक वयर गेली. दाखयता तुमकां. ही पळया सगळीं झाडां अशीं बरीं पप्पान लायल्या लायनी. आनी हो राहुलाचो न्यू प्रोजेक्ट आसा. हे किचन, हे लिवींग रूम, हेका बाल्कनी आसा सिटींग एरिया खातीर स्मोक एरिया बीन. आनी हो बेडरूम. हो बेडरूम मास्टर बेडरूम. हेका बी बाल्कनी आसा. आनी हो टॉयलेट बाथरूम अशें आसा डिजायन. शावर बी सगळें आसा. दारां बीन सगळीं तयारी आसा. आनी हो सेकेंड वन. सेकेंड वन. हांगा किचन आसा. हांगा टॉयलेट बाथरूम आसा. ओके. शावर बी सगळें अशें आसा. आनी हांगासर पॉयंट्स बीन दिल्या मिक्सर बी.
आनी हेतूंतल्यान हे हांगासर आंगर वयपाक मेळटा. सो कंबायन करून घेवं शकता, सेपरेट बीन घेवं शकता. हेका अशें आसा टॉयलेट बाथरूम आनी हो असो रूम आसा. आतां तुजो प्रोजेक्ट रेडी जालो, सो तूं कितें उलोवंक सोदता? हो म्हाजो ओन प्रोजेक्ट आसलो, सो हेजे कॉस्टिंगा खातीर म्हाका खूब कॉम्प्रोमायज करची पडली. कळ्ळें तुका? खंय गो कर सांग ना जाल्यार कितें अंदू लगीन जातलो आसलो. टायम जाल्लो आसा 9. जस्ट आमी घरा पावले आनी हो सानीन म्हाका क्लॉथ दिला आनी एक एप्रॉन तेणी ऑर्डर केल्लो, सो तो मातसो तेजी शिवण इचावली, ते फाल्यां शिवून दितले आनी म्हाजो एक ब्लावज ते फाल्यां हाडटले आफ्टर 3 months. कळ्ळें? सो आतां हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.